हे जे स्टेटमेंट सीएमाचे आसा तेचेर सध्या रिएलिटी कितें आसा, सत्य परिस्थिती गोंयांत कितें आहा ही लोकां फुड्यान हाडची म्हणून सीएमान स्टेटमेंट केले की प्रत्येक घरानो ग्रॅज्युएट जावपाक भुरगो आसपाक जाय, हर घर ग्रॅज्युएट अशी टॅगलायन येयली मिडियाचेर आमी पयली. जो भुरगो 10वी जाला 12वी जाला तेका जर शिकपाचें कशें दिसता जाल्यार तेणी ग्रॅज्युएट जावचो आनी बऱ्या पोझिशनार तेणी काम करचें, तेजें प्रमोशन जातलें आनी घराघरान ग्रॅज्युएट जाल्ल्या कारणान गोंयकार आसा हो स्वयंपूर्ण जातलो अशें सीएमाचें स्टेटमेंट आसलें. आतां सगळे जाण जाणा हेच्या पयलीं गोंयांत जो अनएम्प्लॉयमेंट जो रेशो आसा तो भारत देशांत नंबर 2 चेर आसलो. 9.7% एवरेज अनएम्प्लॉयमेंट रेशो आसलो. 2022-23 2022-2023 हेचो एक डेटा डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्टॅटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लिमेंटेशन हेंच्यांनी एक डेटा आउट केलो. पिरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे म्हणून हो डेटा 2022-23 ह्या वर्सा आउट जालो. हो जर डेटा आमी जर पळोवपाक गेले जाल्यार ह्या डेटान तुमी फाटल्यान पळोवपाक शकता तो डेटा. हितून प्रत्येक स्टेटीचो अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितें आसा हेचेर फुल स्टडी जाली आनी स्टॅटिस्टिक्स आहा पळय हे आउट जाले. आतां गोंयांत डबल इंजीन आसा. प्रत्येक फावटी सीएम प्रमोद सावंत जावं नरेंद्र मोदी एकूच स्टेटमेंट करता, नाजाल्यार बीजेपीचे सगळे जाण जे लिडर्स आसा ते स्टेटमेंट करता की गोंयांत डबल इंजीन आसा. डबल इंजीन आसल्या कारणान गोंयांत भिवपाची गरज ना. पण आमी म्हणटा हे डबल इंजीन आसा हे कारणाक लागून भिवपाची गरज आसा आनी आमी हे विथ फूल ऑथॉरिटी म्हणटा, विथ फूल प्रूफ म्हणटा. फाटल्यान तुमी जो डेटा पळयता भितर डेटा आसा अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन पर्सन अकॉर्डिंग टू युजुअल स्टेटस फॉर पर्सन्स ऑफ एज 15 years and above of different highest level of education successfully completed for each state. प्रत्येक राज्याचे हे डेटा आसा. तर गोंयचो नंबर जो आसा गोंयांत हो जो डेटा फाटल्यान जो टेबल दिसता तो रुरल जे गांवांनी फिमेल पॉप्युलेशन जे आसा जे शिकलेले आसा व्हडल्या हायर एज्युकेशन जे ग्रॅज्युएट बीन त्या लेवलाचे एज्युकेशन घेतला तेंचो अनएम्प्लॉयमेंट रेशो जो गोंयांत आसा पर्संटेज जी आसा दॅट इज 73.1% and that is highest in India. 73.1% रुरल एरियेन फिमेल जे आसा जे ग्रॅज्युएट आनी हायर एज्युकेशन घेता ते अनएम्प्लॉयड आसा. हो तेंच्याच डिपार्टमेंटाचो ह्या डबल इंजीन सरकाराच्या एका डिपार्टमेंटाचो डेटा आसा. तसोच आमी जर पळोवपाक गेले नेक्स्ट जाल्यार जे मेल आसा मेलाचो जो डेटा आसा दॅट इज 12.3. होय बाकीच्या हेतून जर पळयत जाल्यार आमचो सेकंड नंबर लागता. त्याच्या वयर आसा 16.7 दॅट इज दिल्ली. मागीर नेक्स्ट आसा दॅट इज गोवा 12.3 तेतून सेकंड नंबर आसा. आणि ऑन एन एवरेज जर मेल फिमेल रुरलान घेतले जाल्यार दॅट इज 32.4%. दॅट इज हायस्ट अख्ख्या इंडियेन जर पळोवपाक गेलो सेकंड हायस्ट. फर्स्ट हायस्ट आसा अंदमान अँड निकोबार आयलँड. आणि ऑन एन एवरेज बाकी सगळ्याचो जर घेतलो मागीर रुरल घेतलो मागीर अर्बन घेतलो मागीर लोअर एज्युकेशन घेतलो सगळ्याचो जर घेतलो जाल्यार गोंय हे अनएम्प्लॉयमेंट जो पर्संटेज आसा दॅट इज 9.7%. दॅट इज सेकंड इन इंडिया. जे भोके सीएम प्रमोद सावंत दिता ना जे भोके तेंचे लिडर्स दिल्लीच्यान येवन दिता ना तेंच्या जे गोंयांत जे लिडर्स आसा ते दिता. हे भोके फक्त लोकांक एक इमॅजिनेशन एक इल्युजन क्रिएट करता की गोंय स्वयंपूर्ण आसा आनी गोंयकार हे बेकार ना नाल्यार गोंयकार गोंयांत अनएम्प्लॉयमेंट ना हे ते सांगता. पूण तेंच्याच मिनिस्ट्रीचो डेटा क्लियर कट सांगता जे तिनूय रिपोर्टांनी. फर्स्ट रिपोर्ट आसा बायलांचो तितून आसा 73.1% आसा. दादल्यांचो आसा 12.6% आनी एवरेज आसा 32.4% रुरल एरिया. ज्या बायलांचे उदरगतीचो गजाली सीएम प्रमोद सावंत करता ही बीजेपी करता
जेंका लागून आता वुमन्स डेक व्हडलो प्रोग्राम गोंयभर करतले, इव्हेंट करतले. पूण जर आमी पळोवपाक गेले जाल्यार ही बेकारी आयज गोंयांत चेडवांच्या बाबतींत बायलांच्या बाबतींत आयज टॉप लेवलाचेर आसा. आता हे जाल्ले आसतना सरकार म्हणटा की हर घर ग्रॅज्युएट जावपाक जाय. ऑलरेडी जे एक्झिस्टिंग ग्रॅज्युएट आसा ते भुरगे बेकार आसा आनी ते बेकार आसा हो प्रूफ ह्या डबल इंजिनाचे डिपार्टमेंट दिता, एक मिनिस्ट्री दिता. आता सीएमाक मोदीक इलेक्शन येयले तशें ताका दिसलें की प्रत्येक भुरग्यान ग्रॅज्युएट जावपाक जाय, ताका नोकरेन ताका मागीर चान्स मेळटलो, ताका वयल्या पोझिशनाचेर एप्लाय करपाक मेळटले. हे जे गजाली सीएम जे एव्हरी इलेक्शन येयल्या उपरांत जे बीजेपी करता हेतून ते फक्त आनी फक्त लोकांक पिशान काडटा. आमच्या युथाच्या फ्युचरा कडेन, त्यांच्या लायफा कडेन, त्यांच्या लायव्हलीहुडा कडेन ही फकाणां करता आनी इलेक्शनाक आपणाक कितली मतां मेळटली खोटींपणां करून हेचेरूच ते भाशणां करता. आता जर आमी पळोवपाक गेले गोंयांत जर कॉलेजीस ग्रॅज्युएट पास्ड आउट इन एक सिंपल आमी जो एलेक्यून आमी हो डेटा काडलेलो गेल्या फावटी जेन्ना विलेशान क्वेश्चन घातलेलो की गोंयांत कितले कॉलेजीस आसा, कॉलेजीन कितले भुरगे पास आउट जाता, हो फूल डेटा आमच्या कडेन आसा. कितले भुरगे पास आउट जाता टेक्निकल एज्युकेशनान, बाकी ग्रॅज्युएट, हे आमी डेटा काडलो. जाल्यार गोंयचे जे 38 कॉलेजीस आसा भितर जे पास आउट जाता भुरगे, म्हणजे ग्रॅज्युएट जाता भुरगे, ते 6823 प्लस. जे बारीक बारीक जे कॉलेजीस आसा थोडे तो डेटा आमी घेवंक ना, पूण हेंचे जेन्ना आमी टोटल केले तेन्ना 6823 आनी प्लस हेच्याकून चड भुरगे एव्हरी इयर, हे 2020-21 डेटा आसा आनी हो गव्हर्मेंटाचो डेटा आसा, हो एलएक्यूची प्रिंट आउट आसा फूल आनी तेचो हो सगळ्या कॉलेजींचो डेटा आसा. 6800 भुरगे हे पास आउट जाता भितर. बीए 1619, बीकॉम 3168, बीएससी 1257, बीसीए 264, बीए एलएलबी 135, बीएड फार्मसी अशे भुरगे पास आउट जाता. आता हे भुरगे जर पास आउट जाता जाल्यार हे 6800 भुरगे जे वर्साक पास आउट जातात एक्झिस्टिंग आता आयच्या दिसा, तेंका हो सरकार एम्प्लॉयमेंट दिता काय ना हे ह्या लेबर सर्वेत हांगा प्रूव्ह जाल्ले की ह्या ग्रॅज्युएटांक जॉब दिवपाक हो सरकार टोटली फेल जाल्लो आसा आनी तेका लागून जो अनएम्प्लॉयमेंट जो रेशियो आसा, जी रेट आसा ती भारत देशान सगळ्या स्टेटींनी नंबर 2 चेर येता, बायलांच्या बाबतींत नंबर 1 चेर येता. आता आमी टेक्निकल एज्युकेशन जर पळोवपाक गेले जाल्यार जे 7 कॉलेजीस आहा टेक्निकल एज्युकेशनाचे तितून टोटल 1753 जे इंजिनियर्स आसतले, बाकी टेक्निकल भुरगे आसतले, तितून 1753 प्लस भुरगे पास आउट जाले. जेन्ना आमी क्वेश्चन घातलो जेन्ना लास्ट टाइम असेंब्लीत क्वेश्चन घातलो की लोकल पोस्टीस नॉन गोवन हो डेटा दिवचो म्हणून, जाल्यार ते डेटाचेर अजून मेरेन ह्या सरकाराची क्लॅरिटी ना. आता इतले भुरगे पास आउट जाता ते भुरगे बेकार उरता. म्हणजे ऑलमोस्ट 8000 भुरगे, 8,500 भुरगे एव्हरी इयर टेक्निकल एज्युकेशन जावं ग्रॅज्युएट जाता. ते 8,500 भुरग्यांक एम्प्लॉयमेंट जनरेट करपाक हो सरकार टोटल फेल जालो. एका वर्साचो डेटा आसा. तुम्ही जर पळयत जाल्यार बीजेपी सरकाराक 12 वर्सां जाली. 12 वर्सां इंटू तुम्ही 8 करा, कितले लाखांनी भुरगे जे पास आउट जाले हे भुरगे बेकार आसा म्हणून हो डेटा त्यांच्या मिनिस्ट्रीन दिल्लो आसा की गोंयांत बेकारी आसा. आनी हे कोणूच डिनाय करपाक शकना की गोंयांत हर घर बेकार ही पॉलिसी ह्या बीजेपीन राबयल्ली आहा. हर घर बेकार. प्रत्येक घरात भुरगो शिकलेलो आसा. या गोंयांत आमच्या लिटरसी व्हॅल्यू आसा, लिटरसी पर्सेंटेज जी आसा ती चड आसा आनी तेका लागून प्रत्येक घरात भुरगो बेकार आसा. हो सरकार कितलेय गजाली सांगो, कितलेय भोपके फोडो, पूण गोंयकारांक नोकरी दिवपाक हो सरकार टोटल फेल जाल्लो. आता गोंयकारांक नोकरी मेळना ताचे रिजन कितें की भायले जे कंपनीज आसा, जे गोंयांत आयज कंपनी सेटअप जाल्ले आसा, तितून जे HR मॅनेजर्स आसतले ना जाल्यार जे GM आसतले ते
चडशे आउटसायडर्स आसा आनी ते आपल्या लोकांक थंय भरतात. गोंयकारांची छळवणूक जाता, गोंयकारांचे हॅरेसमेंट जाता, एक्सप्लॉयटेशन जाता, गोंयकारांचे सीव्हीज आसा ते ब्लॅकलिस्ट केल्ले आसा कितल्याशाच कंपनींनी, गोंयकारांक ते घेयना. आनी ह्या रिजनाक लागून गोंयकार शिकून बेकार आसा आनी तो आयज वायट मार्गाचेर वचत आसा. गोंयचे आमचे जे यूथ आसा हे रॉंग डिरेक्शनान वयता, आयज डिप्रेशनान वयतात, कितलेशेच सुसायड्स जातात, इलनेस जातात, मेंटल डिप्रेशनान पावून ते कसलेय स्टेप घेतात, हितून फॅमिली डिस्ट्रॉय जाल्ले आसा. आमकां दिसा तो रेशो पर्संटेज आमी उलोवपाक जेन्ना फिगर उलयता 32%, 73%, 9% हो आमकां उलोवपाक एक फिगर म्हणून दिसता, पूण ह्या फिगरा फाटल्यान प्रत्येक फॅमिलीचो एकटो भुरगो 2 जाण भुरगे आयज बेकार आसा. त्या फॅमिलीचेर कितें आयज परिस्थिती येयला नाजाल्यार ते संकट येयला हेचेर ह्या सरकारान अजून पर्यंत स्टडी केल्ली ना. आता मिनिस्ट्री ऑफ स्टॅटिस्टिक्स हे सेंट्रल गव्हर्नमेंटान डेटा दिलो. जेन्ना आमी सरकाराक जेन्ना लास्ट टायम आमी एलएक्यू घातलो, विरेशान एलएक्यू घातलो की गोंयान जे स्टॅटिस्टिक्स एंड प्लॅनिंग डिपार्टमेंट आसा त्या डिपार्टमेंटा कडेन स्टडी आसा काय, गोंयान कितले भुरगे बेकार आसा, कितले भुरग्यांक काम लागला, कसले तरेचे काम लागला, कितले भुरग्यांक काम जाय, कितले इंडस्ट्रीज आसा, कसले इंडस्ट्रीजान जॉब क्रिएट जाता, जाल्यार आमकां डायरेक्ट आन्सर येयलो नो डेटा अवेलेबल. सिंपल, नो डेटा अवेलेबल. आणि हो सरकार सांगता की आमी 2 लाख जॉब हॉस्पिटॅलिटीन काडटले, आमी इतले जॉब आयपीपीच्या अंडर काडटले. आयपीपीच्या अंडर तुम्ही जॉब सांगलेले कितले 50-60 हजार आणि तुम्ही दिले कितले 5-6 हजार आणि ते दिला भितरले गोंयकार कितले हो डेटा त्यांच्याकडे ना. आणि आयपीपीच्या नावाचेर फक्त व्हडली व्हडली रिसॉर्टां हाडप, डेल्टीन आणि कोण असले जे कॅसिनो मालक आसा तांकां सपोर्ट करप, तांकां जागे कन्वर्ट करून दिवप, फिश मिला असले पोल्युटिंग इंडस्ट्री हाडप आणि फक्त लँड कन्वर्ट करून आपणाक जे पार्ट डोनेशन जाय, फंडिंग जाय ते उभे करप. आता शॉकिंग गजाल, व्हेरी इम्पॉर्टंट शॉकिंग गजाल म्हटल्यार इतले आता भुरगे बेकार आसा, कितलेशेच भुरगे चिंततात की हो सरकार आपली कामां करतलो, ते ह्या सरकाराच्या अगेन्स्ट उलोवपाक भियेता, त्यांचे फॅमिलीज उलोवपाक भियेता की हो सरकार आमची कामां करतलो. कितलीशी बायलो, जी बायलां स्पेशली भुरग्यांची आवय आहा ते ह्या सरकाराच्या बीजेपी सरकाराचे जे लिडर्स आसा त्यांच्या लिडर्सांच्या मिटिंगेक वयतात, मिटिंगेक वचून बसतात कित्याक त्यांच्या भुरग्यांक काम मेळचें म्हणून. मिटिंगेक वचोंक ना जाल्यार हो तो आमदार ना जाल्यार मिनिस्टर आसा तो तेंचेर राग काडटलो, तांकां काम मेळचें ना म्हणून ती बाबडी वचून थंय लाचारीन गुलामगिरीन ते वचून थंय बसतात. ह्या फक्त आपल्या भुरग्याचे फ्युचर जावपाक जाय म्हणून. आता फाटी 2 ते 3 दीस पयली एक हे येयलें पुलीस कॉन्स्टेबलांची 24/2/2024 म्हणजे 3 दीस पयली एक लिस्ट आउट जाली, पुलीस डिपार्टमेंट कॉन्स्टेबलांची लिस्ट आउट जाली. 772 कितें भितर 772 772 हे कॉन्स्टेबल भितर तेंचे पोस्टिंग जाले. एक बरी गजाल आसा, जॉब क्रिएशन जाले. बट या 772 772 हितून नॉन गोवन्स मायग्रंट्स हे कितले सिलेक्ट जाला हे सरकारान लोकांक सांगला काय? आणि कोणे ही जी लिस्ट आसा ही लिस्ट ओपन करून पळयला काय? आमी जेन्ना ही लिस्ट आमच्या हातीन काल पडली तेन्ना आमी जेन्ना ही लिस्ट घेवन बसले तेन्ना आमकां थोडी नांवां मेळ्ळी. आता हांव ती थोडी नांवां तुमकां वाचून दाखयता. ही नांवां अशी 111 आउट ऑफ 772 111 अशी नांवां आसा. ती म्हाका तरी दिसना की ती पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन जेका आमी पोगोन म्हणटाना नीज गोंयकार म्हणटा तेंची आसा म्हणून ही सरनेम्स. म्हणजे ऑलमोस्ट 15% ऑफ द जॉब्स आणि भितर नेम चेंज आसा तितून आमी वचोंक ना इन डिटेल आनी आमकां जी वयल्या वयर मेळ्ळ्या तीच आमी काडल्या. 15% जॉब हे मायग्रंटांक हो सरकारान मोठ्या उमेदीन दिल्ले आहा. हो सरकार प्रत्येक भुरग्याक ग्रॅज्युएट जा म्हणून सांगता आनी आमचे नोकरे काडटा आनी भायल्या लोकांक मायग्रंटांक विकता. आनी आमच्या भुरग्यांक फक्त
आशा दिता की तुझे आयज काम जातले, फाल्यां जातले, परवा जातले, फुडल्या इलेक्शनाक जातले, आनी कितें करतले तूं आरजी वांगडा भोंवो नाका, तूं हेच्या वांगडा भोंवो नाका, तूं आमच्या वगेच उलोवं नाका, तूं हें करूं नाका, तूं तें करूं नाका, तूं ग्रामसभेक उलोवं नाका, हे सगळे धमक्यो आनी सगळे स्ट्रॅटजी ते यूज करता आनी फायनली जॉब काडटा आनी भायल्या लोकांक विकता। आता ही लिस्ट आसा आमच्या कडेन 111 जाणांची लिस्ट आसा। त्या 111 जाणांची नांवां तुमकां वाचून दाखयना, पूण थोडी जी सरनेम्स आहा ती वाचून दाखयता। राठोडकर, पुजारी, ठाकूर, पिल्ले, गडीवडर, चौधरी, जोडियावर, बागेवाडीकर, टिपानवर, शेट्टी, हरिजन, राजपूत, चव्हाण, मदार, काशिम कुंटा, लमाणी, कटागर, चमर्थी, सरोज, बतखंडे, राठोड, बावकर, मसकांती, मकंदर, आसुंदी, देवराजन, मोहिते, पुजारी, चव्हाण, चिपोलकर, कुची, राठोड, पौकांदे, राजन, सिंग, मलागे, कोले, बोरगे, चव्हाण, होरेपती, चव्हाण, माने, हवालदार, आंबेडकर, पासी, पटेल, लडाकी, चिंतामणी, दोडामणी, इंदलगुंडी, सरोज, मत, हलवाई, आगारिया, यादव, दाडीबाई, पेरणी, चलवाडी, हल्ली, सिंग, गावडा, शेट्टी, आचार्य मागीर मनमोडे, बोगियार, जपाटे, हैबत्ती, तलवार, आयेकर, चव्हाण, जितोणकर, कालसूर, दामाजी, कुमटेकर, ढोणे, झा, मेत्री, शेलके, कुरके, शिंदे, कोल्हापूर। आता हेतून थोडे गोंयकार जाय, थोडे दर आमच्याकडे मिस्टेक जाल्ली जाय, बट मॅक्झिमम हेतुंतली नांवां आता नेम चेंज आमी घेवंक ना हेतून, कोण नायक, फर्नांडीस, कवळेकर, परब कोण जाला तेंची आमी घेवंक ना, कित्याक तितल्या डिटेलान आमकां वचपाक टायम मेळूंक ना। बट इमेजीन करा की गोंयचे यूथ बाबडे एग्जामी दितात, फिटनेस दितात, तयारी करतात, सगळे करतात। तुम्ही हांगा जे बस्ती स्थापन केल्या, बस्तींनी काडटात आनी आमच्या भुरग्यांचे जॉब विकतात, तांकां जॉब दितात, तांकां प्रेफरन्स दितात, आनी दिस इज द रिजन तुमकां पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन जे बिल आसा, पोगो बिल आसा, ह्या बीजेपीक पास करपाक नाका आनी तुमी हे बिल अनकॉन्स्टिट्युशनल म्हणटात। गोंयकारांक नोकरी दिवची पडटली, भायल्यान नोकरी दिवपाक मेळचे ना म्हणून तुम्ही पोगो बिल एक्सेप्ट करिनात, म्हणून तुम्ही आमकां एंटी इंडियन म्हणटा, एंटी कॉन्स्टिट्युशनल बिल म्हणटा, सगळे जे अगेन्स्ट कितें आहा ते आमच्या अगेन्स्ट तुम्ही कॉन्स्पिरसी करतात ना तुम्ही प्रचार करतात। पूण जेन्ना जॉब दिवपाक जाय तेन्ना ही 111 बाकी आनी कितली आसतली भितर भितर जर तूं डीप गेलो जाल्यार हे नोकरे काडटात आनी तुम्ही काडटात आनी भायल्या लोकांक काडून डायरेक्ट दितात। हेचो मिनींग कितें? हर घर ग्रॅज्युएट कित्याक जावपाचो? बेकार रावपाक? ह्या सरकारान आमकां आन्सर दिवपाक जाय। हर घर ग्रॅज्युएट जावन श्यामा प्रसाद मुखर्जीन लाचार कशे थंय लायनीक रावपाचे आनी कॉन्ट्रॅक्टाचे जॉब घेवपाचे, आनी जे बस्ती तुम्ही स्थापन केल्यात प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सी, प्रत्येक गांवांत, त्या बस्तींनी तुम्ही हे जॉब काडटात। हे सगळे जॉब बस्तींतले 90% जॉब जी सरनेमा ही बस्तीन रावतात, इल्लिगली रावतात, इल्लिगली कोमदार लँड एन्क्रोच करून रावतात, इल्लिगली प्रायव्हेट लँड एन्क्रोच करून रावतात, इल्लिगली गव्हर्नमेंट लँड एन्क्रोच करून रावतात। तांकां तुम्ही काडटात आनी पुलीस करतात आनी बाकीचे गव्हर्नमेंट जॉब दितात। आनी आमच्या भुरग्यांक बाबड्यांक तुम्ही पिशान काडटा की तुमकां नोकरी दितले, तुम्ही आमच्या वांगडा रावा, आमकां लागून तुम्ही गोळ्यांक पट्टे घालून भोवा, आमच्या मिटिंगेक तुम्ही भोवा, दुसऱ्यांच्या मिटिंगेक वचो नाका, दुसऱ्यांचे मिटिंग अटेंड करू नाका, दुसरे पार्टी जॉइन जावं नाका, ग्रामसभेन आवाज काडू नाका, आनी तुमच्या आवयक थंय मिटिंगेक धाड, बापायक तुज्या मिटिंगेक धाड आनी ते खुर्च्यो तापय। ह्या भुरग्यांनी आयज गोंयच्या युथांनी जागे जावपाची गरज आसा, कित्याक आमकां सगळ्यांक गोंयकारांक सध्या ह्या डबल इंजिनाच्या पासून भिवपाची गरज आसा, खूप भिवपाची गरज आसा। आनी जेन्ना आमी हे अशें एक्सपोज करताले हेच्या पयलीं, म्हणून ह्या सरकारान कितें केल्लें की जेन्ना ते नांव आउट करताले, लास्ट टायम सुद्दां जेन्ना पुलिसांचे जॉब आउट जाल्ले तेन्ना आमी तुमकां ऑलमोस्ट 250 नांवां वाचून दाखयल्लीं, तेन्नाय थंयसर तुमी मायग्रंटांक भरलेले। आनी आतां तुमी ती नांवां येता आउट केल्यात जाल्यार हेच्या पयलीं तुमी जे लिस्ट आउट केल्या दुसऱ्या डिपार्टमेंटांनी, तेन्ना तुमी तेंचो सीट नंबर आउट करतात, तेंचे नांव आउट करिना।
जो बीजेपी सरकार आरजी कितलो भियाता की आरजी नावा काडटली आणि डायरेक्टली एक्सपोज करतली आणि गोंयकारांक कळटले की कितले मायग्रंटांक ह्या सरकारान जॉब दिला म्हणून तुम्ही नावा सुद्धा आवड करिना ते पीडीएफाचेर कितलेशे पीडीएफ आमच्या मोबायलात पडून आसा तेचेर तुम्ही फक्त सीट नंबर घालतात. आता आमच्या भुरग्यांनी करपाचें कितें? आमच्या भुरग्यांनी हर घर ग्रॅज्युएट जावन जे 6,500 हे भुरगे 6,500 प्लस ते ऑलमोस्ट 9,000 भुरगे जे ग्रॅज्युएट जाता 9,000 प्लस भुरगे त्या भुरग्यांचे भविष्य कितें? 10 वर्सांक 90,000 जाले. त्या बीजेपी 12 वर्सां जाली म्हणजे 1 लाखा वयर भुरगे आयज ग्रॅज्युएट जाला. 10वी 12वी डिफरंट, ITI डिफरंट, पोस्ट ग्रॅज्युएट आम्ही घेवंक ना हितून. पोस्ट ग्रॅज्युएट सेपरेट डेटा, गोवा युनिव्हर्सिटीचो डेटा आसा ते आम्ही घेवकूच ना. या ग्रॅज्युएटाचेरूच रावया. जाल्यार ग्रॅज्युएट 9,000 म्हणजे लास्ट 1 लाख आम्ही चॅलेंज करताय बीजेपी गव्हर्मेंटाक, डबल इंजिन सरकाराक. मोदी 2014 येयलो आणि आता ताका 10 वर्सां कंप्लीट जाल्यात. या बीजेपी सरकाराक गोंयांत 2012च्यान आता 12 वर्सां जाली. तुम्ही व्हडले व्हडले बुकां छापली. प्रमोद सावंताची 4 वर्सां कंप्लीट, 5 वर्सां कंप्लीट आणि हर घर जल थंय फोंडान घातले लोकांक. ODF म्हटले थंय फोंडान घातले लोकांक. प्रत्येक जाग्याचेर तुम्ही 100% हे दिता. जाल्यार हांव चॅलेंज करता या सीएम प्रमोद सावंताक, ह्या डबल इंजिन सरकाराक, तेंच्यांनी हे जे भुरगे आमचे पास आउट जाता वर्साक 10,000 ग्रॅज्युएट जाता त्या 10,000 भुरग्यांचो लास्ट 10 वर्सांचो त्यांचो रिपोर्ट दिवचो की तो भुरगो खंय कामाक वयता, कॉन्ट्रॅक्टाचेर वयता का पर्मनंट वयता, तेका गव्हर्नमेंट जॉब आसा काय प्रायव्हेट जॉब आसा, तो 2 वर्साचे 1 वर्साचे कॉन्ट्रॅक्टाचेर आसा काय पर्मनंट गोवन जो डेटा आसा तो अजून मेरेन तुमचो सारको आउट जाल्लो ना, खंयच्याच वेबसायटीचेर तुम्ही घातलेलो ना. आणि अशें काडटात आनी तुम्ही हे नोकरी आमचे काडून भायल्या लोकांक ग्रॅज्युएट जावन भुरग्याक सांगता तेका मागीर पिसो कसो डिप्रेशनान घेवन तेका मागीर थंय IPH बीन घालून तेका बाबड्या भुरग्याक ट्रीटमेंट करची पडटा आनी तेच्या आवय बापायचेर बाबड्याचेर संकट आसता. सो आमी रेव्होल्युशनरी गोवन्स हो जो मुद्दो आसा जॉबाचो हो घेवन फुडें वयतले. आमी सरकारा कडेन हेचो क्वेश्चनूय विचारतले, तेका जापूय विचारतले. आता जो चॅलेंज केला हे सीएम प्रमोद सावंतान, डबल इंजिना कडेन जर कापासतात आसा, जर तेच्या कडेन इतले रिसोर्सीस आसा आणि डबल इंजिनान जर गोंय स्वयंपूर्ण केला जाल्यार तेणी आन्सर करचे. आणि हांव सगळ्या भुरग्यांक सांगता की आता मिनिस्टर ग्रामपंचायती मिनिस्टर तुमच्या दारी काय घरी काय पंचायती खंय येतात पळय तेंकां क्वेश्चन करा. तुमच्या पंचायतीन येतले हे 111 जॉब भायल्या लोकांक वाटले कशे क्वेश्चन करा. तुम्ही या जॉबाक ऍप्लिकेशन केले पण तुमचे जॉब काढून हेंच्यांनी विकला आणि हेचेच काढून तुमकां मागीर तेचेच उरलेले पयशे आपण टोर्नामेंट करतले, नरकासुराक दितले आणि कित्याक दितले, फाल्यां पार्ट्यांक दितले, इलेक्शन येतले तेन्ना 12 बिलां करपाक लायतले. हेच ते पयशे हांगा जी सेटिंगां जाला तुमचे जे म्हयन्याक 20,000 25,000 30,000ची नोकरी जी तुमची विकला पळय ते काडटले आनी तुमकां 1 म्हयन्याक ते काडटले आनी 5,000 तुमचेर स्पेंड करतले. पण वर्साक जे तुमच्या घरात 3 ते 4 लाख रुपये येवपाक जाय पळय ते हेंच्यांनी तुमच्या पासून चोरलं. प्रक्रिया असता म्हणजे आता ती प्रक्रिया तुम्ही रॉंग असायची म्हणता. प्रक्रिया आम्ही रॉंग म्हणना. आम्ही कितें म्हणटा की पगो बील पर्सन ऑफ बॉर्न ओरिजीन बील गोंयकारांक जॉब मेळपाक जाय, हेका लागून कायदो येवपाक जाय. सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टंट गजाल ज्या बस्तींनी हे नोकरी दिला हे बस्ती इल्लीगल आहा त्या बस्त्यांचेर कारवाय जावपाक जाय. ह्या सगळ्यांची ड्युअल वोटिंग कार्डाची चेक जावपाक जाय आणि पयली म्हटल्यार तेंका त्या बस्ती स्थापन करपाक दिवपाक जाय. आणि भायले लोक हांगा येतात तेंका तुम्ही कार्डां दितात, तेंका वोटिंग कार्डां दितात, तेंका आधार कार्डां दितात, तेंका गोंयकार तुम्ही करून उडयतात आणि मागीर हेच भुरगे आमच्या भुरग्यांचे जॉब घेतात.
आता प्रक्रिया सारखी आसतली ना अशें कितलेशेच प्रक्रिया पयल्ले आसा की जे प्रक्रिया फेल जाल्ले आसा आनी तेका लागून ते चॅलेंज जाल्ले आसा आनी तेका लागून कितलेशेच एग्जामी आनी पोस्ट कॅन्सलूय जाल्ले आसा. सो ह्या प्रक्रियेत कितें जाला ना ते सेकेंडरी, बट ही नांवां तरी येयल्या पळय ही आमकां मान्य ना. Manoj, the person who is staying 15 years in Goa, so he is not a Goan. आमकां लागून न्हू, आमी पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन बिल डायरेक्ट घातलेले आसा. आमच्या जाणट्यांनी गोंय आमकां मुक्त केल्लेले आसा आनी तेचे जॉब्स आसा कितें आहा ते आमकांच मेळपाक जाय. कित्याक आमचो गोंयकार जर कर्नाटका गेलो जाल्यार तो पुलीस जावचो ना, तेका गव्हर्मेंट जॉब मेळचो ना. तो महाराष्ट्रान गेलो जाल्यार गव्हर्मेंट जॉब मेळचो ना. पूण महाराष्ट्राच्यान कर्नाटकाच्यान हांगा कोण पावता, गुजरातच्यान ना झारखंडाच्यान हांगा पावता, वेस्ट बेंगॉलच्यान पावता, तेंकां तुमी हांगा गव्हर्मेंट जॉब दिता. तेंकां आमी इंडियन दिसना. महाराष्ट्रान गेल्यार आमी इंडियन न्हू, कर्नाटका गेल्यार आमी इंडियन न्हू, बिहार आनी झारखंडाक गेल्यार आमी इंडियन न्हू. पूण हांगा गोंयांत पावलो की सगळ्यांक इंडियन म्हणून आमी हांगा जॉब दिता. ही धर्मशाला जाल्यार दॅट इज नॉट फेअर. ही इनजस्टीस आमच्या भुरग्यांक लागून. आमच्या पुलिशेन जर आमचे भुरगे ना जाल्यार कित्याक जाय पुलीस स्टेशनां आनी कित्याक जाय जॉब? आमी गोंयांत रावन फायदो कितें? आमी कर्नाटका जॉब मागना, आमी महाराष्ट्रान मागना, आमी झारखंडाक नाल्यार ओरिसाक मागना. आमचे जॉब आमी आमच्या गोंयांत आमच्या स्टेटीन मागता, जे स्टेटीक आमच्या जाणट्यांनी रोगात दिवन मुक्त केले, त्रास सोंसले. सो हो इनजस्टीस आहा गोंयकारांचेर निवड. Manoj, any question? Michael Lobo that त्याचे सांगतात की गोगो बिल तो अनकंडिशनल आणि तुम्ही यू आर जस्ट फुलिंग द पीपल ऑफ द गोवा. कितें आहा आमी मायकलाक येवन क्वेश्चन दिसतले कित्याक हेतूनी जर पळयत जाल्यार खुबशे मायकलाचेच आसतले लमाणी उमाणी आहा भितर. सो ते मायकलाचे हेतूंतले आसतले. सो तेका ते कॉन्स्टिट्युशनल केन्नाच दिसपाचें ना. 9,500 मायग्रंट वोट बँक जेन्ना लास्ट इलेक्शनाक आमी जेन्ना डेटा काडलो तेन्ना इट वॉज 9,500 प्लस मायग्रंट वोट बँक ही कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सीन आहा. जेन्ना ऑलमोस्ट 30% ऑफ वोट बँक ही मायग्रंट आसा तेन्ना म्हाका दिसना की थंयचो MLA आसा ना जाल्यार जो कॅन्डिडेट आसा तो मायग्रंटांच्या अगेन्स्ट उलयतलो म्हणून. तेका लागून ते अनकॉन्स्टिट्युशनल तेका दिसता. आमी सिंपल चॅलेंज तेकाय करता, तेच्या पार्टेकूय करता. जर हे बिल अनकॉन्स्टिट्युशनल आसा, ऑलरेडी आमी ते असेंब्लीन घातलेले आसा, तुमी ते अभ्यासान दवरलेले आसा, ते हाडा, टेबल करा, डिस्कस करा. आमकांय कळपाक जाय की खंयचो आमदार गोंयकारा वांगडा आसा, खंयचो आमदार गोंयकारा वांगडा ना. प्रूव्ह इट ऑन द फ्लोर ऑफ दी असेंब्ली. वाटेर रावन ते स्टेटमेंटां दिवं नाका. ही पचपची स्टेटमेंटां खूब जाली. तूं परतो म्हाज्या तावडेक सापडलो जाल्यार परते खूब क्वेश्चन आहा. तुका ते फेस जावपाचें ना, ती दिसूच जावंक ना. सो अनकॉन्स्टिट्युशनल गजाली ते प्रेसा फुड्यान दिता ते बरें आसा, ते आमच्या फुड्यान ती मागीर तुका दाखयता ती. तुम्ही जे म्हटले ते फाटल्या दिसांनी की तूं मायकलाच्या दारार बसतलो. हय, आतां इलेक्शन येयल्लें आसा, हेचो आमची डेट फिक्स जाल्ली आसा. आमी थोड्याच दिसांनी डेट आउट करतले. मायकलाच्या दारार बसपाचें 100% आसा आनी आमी तेन्नाय सांगलेलें की इलेक्शन येतलें तेन्ना बसतले. कित्याक लोकांची मेमरी शॉर्ट आसा, सो लोकांक उगडास करपाक ते इलेक्शनाच कडेन जावपाक जाय आनी ते आमी 100% करतले. डेट इज ऑलरेडी फायनलायज. आमच्या भितर फक्त आउट करपाचें उरलें. मायकलाच्या दारी म्हणटा तुम्ही, RGP मायकलाच्या दारी म्हणटा तुम्ही. RGP मायकलाच्या दारी जावं ना कितें आपूण बसतले शिवर. खास मोग असा मायकला खास मोग असो मायकलूच न्हू, अशे खूब जाण आसा. मागीर बीजेपीचे जे आयज कोण आसात पळय, जेच्यांनी आमचे गोंय विकला, स्पेशली गोंयच्या जमनी कडेन जो खेळ करतात, मायग्रंटांक हाडून भरता, आयज तेंका लागून आमचो स्पेशल जो ट्रिटमेंट आमी दिवपाक जाय तो सगळ्यांक दीत आसा आनी दीत रावतले. तुमकां आरजीक बी टीम म्हणल्यार बीजेपीच्यान तुमकां बसयल्या म्हणल्यार हे करपाक वोट फोडपाक कोणी म्हटला म्हणल्यार हिंगा जेन्ना ते काँग्रेसाचे हें जालेले पळय तेन्ना म्हणल्यार तुमी वोट फोडपाक बसल्या म्हणून. हेचेर आतां कितें म्हणून आन्सर करपाक? एवरी टायम आमी आमकां प्रूव करपाक शकना. जेन्ना कोणूय म्हणटा, जर काँग्रेस म्हणटा नाजाल्यार आम आदमी पार्टी जर आमकां बी टीम म्हणटा जाल्यार प्रत्येक जाणान आपली हिस्ट्री चॅक करपाक जाय. गोंयच्या इलेक्शनाक रावले तेन्नाच्यान 1960 जेन्ना 60s जेन्ना इलेक्शन जाल्ले तेन्ना काँग्रेसचो वोट शेअर कितलो आसलो? 10% आसलो 69 दिसता. बाकीचो UGP आनी MGPचो जो वोट शेअर आसलो तो 35-40% आसलो. जाल्यार ही काँग्रेस वोट स्प्लीट करपाक गोंयांत कित्याक येयली? आमकां गरज नासली न्हू. आमचे 2 रिजनल पार्टीज आसले, बरे गोंय चलयताले तर तुमची गरज नासली. बीजेपी जेन्ना 1989 येयली, बीजेपीचो वोट शेअर कितलो आसलो? आम आदमी पार्टी जेन्ना 2014 येयली, आम आदमी पार्टीचो वोट शेअर कितें आसलो?
सो सगळ्यांनी विचार करपाक जाय स्टेटमेंटां करता तेन्ना भुरग्या भशेन लोकांक पिशान काडपाक इमॅच्युअर स्टेटमेंट करपाची न्ही, कित्याक आमी जे पळयता पळय जे अभ्यास करच्या आदी आपल्या पार्टीची हिस्ट्री पळोवच्या आदी आनी पॉलिटिक्स कितें आनी पॉलिटिकल पार्टी कशे ग्रो जाता हे पळोवच्या आदी जी इमॅच्युअर स्टेटमेंट करता पळय हे इमॅच्युरिटीन आमकां तरी पडपाचें ना. तुमचे वोटिंग जे असते इलिगल वोटिंग 9,500 गुटचे सांगले असे ते मुवमेंट परत तुम्ही स्टार्ट करता. हय ते परत स्टार्ट करतले आमी ते जशे आतां असेंब्ली इलेक्शन येता तशे स्टार्ट करतले. प्रत्येक जाग्याचेर आतां म्हापसा पळयत जाल्यार 10,000 प्लस आसा, फोंड्या पळयत जाल्यार 12,000 आसा, कुट्टाळे पळयत जाल्यार 17,000 आसा, आमच्या थिवे पळयत जाल्यार 4,500 आसा, आमच्या शिवोले पळयत जाल्यार 4,000 आसा, मागीर तूं बिचोले पळयत जाल्यार थंयसर 4,500 आसा, सांखळे पळयत जाल्यार 6,500 आसा, वाळपय पळयत जाल्यार 8,500 आसा. ही वोट बँकाचेर आमची नजर आसा आनी आमी ते कॅन्सल करपाक काम करतले. इंडिया अलायन्स हॅड कॉल्ड यू फॉर द सपोर्ट, तुम्ही सपोर्ट करता कोणे म्हाका कोणे आमकां काय पावना विशय. पयर आम आनी काँग्रेसीन जॉयंट प्रेस कॉन्फरन्स घेतलेली हा. थंय तेंच्यांनी सांगलेले की तुका इन्वायट करता आमकां सपोर्ट सपोर्ट करता. अजून काय ऑफिशियली आमकां मेल येवंक ना, नाजाल्यार ऑफिशियली आमच्या कडेन काय डिस्कशन जावंक ना. पळय वाऱ्यार जे गजाली जाता नाजाल्यार प्रेस कॉन्फरन्सान जाता 6 म्हयने पयलीं हांवें सांगलेलें की तुमी प्रेस कॉन्फरन्स घेवन हांगाल्यान सांगू नाका. इंडिया ब्लॉकाची जी कमिटी आसा 15 जाणां तेंच्यांनी आमकां ऑफिशियल उलोवपाचें, कित्याक त्या 15 जाणांच्या कमिटीन गोंयचो एकटोय ना, सो कोणाकूच रायट ना आमच्या कडेन उलोवपाक ना आनी आमकां अशें रस्त्यार बसून इन्वायट करपाक, हॉटेलान बसून इन्वायट करपाक. इतली फालतू पार्टी न्हू आमची. कितले लोकसभा इलेक्शन येता तूं स्वता उमेदवार आसा नॉर्थ गोंयचो, कितले पर्सेंट वोट पळय कितले पर्सेंट वोट हे सांगपाक शकना, बट आमी इतलें सांगपाक शकता की गोंयकार ह्या नॅशनल पार्टीचेर वाजेल्ले आसा, रागार जाल्ले आसा. कित्याक हेच्या पयलीं आमी पळयताले फक्त बस्ती जाताले, बारीक बारीक झोपडपट्टे येताले. आतां दिल्लीकार जे रीच मायग्रंट्स आसा ते गोंयान पावल्ले आसा. गांवागांवांत प्रॉपर्टीज घेता तांकां लागून 17(2) मागीर 39A असले कायदे येवपाक लागले. सो हेका लागून लोकांच्या मनात भंय निर्माण जाल्लो आसा की जर आमी नॅशनल पार्ट्यांक हाडले जाल्यार अशेच दिल्लीकार भरत रावतले आनी आमचे गांवाचे गांव आमचे अस्तित्व नश्ट जातले. सो म्हाका तरी खात्री आसा की लोक मॅक्झिमम ह्या फावटी जे आरजीक वोट करतले आनी आमी जिखतले दोनूय सीटां.